धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 4 वळी 1 ते 30 आणि 7। पेद्रू आनी जुआंव महाधर्मसभे मुखार। पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयतात थंयच आसतना याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले। हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण ते परगोडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें। तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बंदखणींत दवरले। पूण तांचें उतर आयकल्ल्या तांतल्या जायत्या जाणांनी भावार्थ धरलो आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 पावली। दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत जमले आनी तांचे बराबर परम याज्ञीक अन्नास, कायफास, जुआंव, अलेक्झांद्र आनी परम याज्ञिकांच्या घराण्यांतले सगळे धर्मदूतां मदें उबे करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हळें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आयज आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणा जावंक सोदतात। तर सगळे तुमी आनी इस्रायेलाची आख्खी परजा हें जाणो जावं। तुमी खुर्सार मारलो पूण देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा। तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना। पेद्रूचें आनी जुआंवाचें काळजीदारपण पळोवन सभेचे वांगडी अजाप जाताले, कित्याक ते अशिक्षीत आनी चालते मनीस म्हूण ते समजताले, पूण ते जेजू बराबर आसताले म्हूण तांकां खबर आसली। पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें। तांणी तांकां महाधर्मसभेंतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले, ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं घडलां तें मोठें विस्मीत जेरुसलेमांत रावतल्या सगळ्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक जायना। पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावचे खातीर ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां धमकावणी दिवया। तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान कशेच भाशेन आनीक उलोयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फॉर्मायलें। पूण पेद्रून आनी जुआंवान परती पाळून म्हळें, तुमकां आयकून देवाक आयकोना जावंक हें देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच निर्णय दियात। आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना। तांणी तांकां आनीक एक पावट धमकायलें आनी सोडलें। खंयच्याच वाटेन तांकां खास्त लावंक मेळो नासली, कित्याक सगळो लोक घडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणतालो।
विस्मिता वरवीं बरो जाल्लो त्या मनशाक 40 वर्सां वयर आसलीं. भावार्थी भाव भयण आपणाक काळजीदारपण मागतात. पेद्रूक आनी जुआंवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलेंय तांणी तांकां कळीत केलें. तें आयकल्या उपरांत तांणी सगल्यांनी बराबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हळें, धोन्या, सोर्ग, प्रितूम, सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय तुवें रोचलाय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोंडी सांगलाय. राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटात, कुणकुणटात. प्रितुमेचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या क्रिस्ताचेर कुंवर गुडमेळ करतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायेलाचे परजे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलोल्या सेवकाचेर आड गुडमेळ केलो आनी अशें जें घडचें म्हूण तुजे पदवेन आनी जाणवायेन तुवें आदी फुडेंच थारायल्लें तें तांणी शार्ती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी सगळ्या काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोरयां आनी विस्मितां करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय. अशें मागणें करता आसतना तीं जमलोलीं तीं धोरण कांपली. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगोटीत रावलीं. क्रिस्ती भावा भयणीचें जिवीत. भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण धरी नासलो, पूण तांचे लागीं आसलें तें सगळें सगळ्यांचेंच म्हूण तीं धरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें गरजेक सांपडलोलीं कोण नासलीं, कित्याक जांचे लागीं भाटां ओ घरां आसलीं तीं विकून तीं तांचो विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयाशी दवरतालीं. मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हो दुडू वांटतालीं. अशें जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयाशी दवरलो.